सजान मेजून दिला रे थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका हो आहा 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 ला 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 बरो दीस समजताक मोचन हर एक कार्य जे आम्ही सुरू करता देवाच्या नावान या मागण्यान आज आमचे संघी आसात चिकमोळ घटकाची आमची पुरा भुरगीं आता मुखार येतली मागण्यान आज करप नमो परमेश्वरा नमो सोडवंधरा नमो मोगा सागोरा देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो अगणित परिमित उतरवतो देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो सुंदरी धरती सवयीची सृष्टी उल्हासन गायता महिमा तुझी सुंदरी धरती सवयीची सृष्टी उल्हासन गायता महिमा तुझी सन्रान सूर्य अंतळी तारा धरणाने धरयो उठती तिलारा सन्रान सूर्य अंतळी तारा धरणाने धरयो उठती तिलारा तुझी ये देवा ती पदवी पडता सर्वांकडता देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो अगणित परिमित उतरवतो देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो हर एक कार्य जे उक्तावण जायनासतना खंयचेच कार्य जायना मग अशें आयच्या या कार्याक विशेष रितीन आज आमी एक हांगा उक्तावण करूंक आसा आमच्या पापा फ्रांसिसान लावदोतो सी हातूंत सांगल्या प्रमाणे प्रकृतीचो पोस्कर म्हूण सांगला त्या देखून आज आमचे मानाचे सैरे वेदिकेक आयिल्ल्या उपरांत फुलां झाडाक उदक वचच्या मुखांतर आयचे कार्य उक्तावण करूंक आसात हांव वेदिका आपोवंक आशेता भोवमानेस्त स्टॅनी आल्वारीस अध्यक्ष कोंकणी साहित्य परिषद हाका हाचे सांगता मानेस्त लॉरेन्स डिसोजा
तशेंच आमचो अध्यक्ष मानेस्त जोकीम सोज, तशेंच आमचो सेक्रेटरी मानेस्त विवियन सोज आनी तशेंच मानेस्त सिल्वेस्टर सल्जाना आनी सांगात मेळून तांकां सर्वांक तशेंच सॅनी डिसिल्वा दया करून तुमी वेदिकेक येवंक उलो आसा म्हज्या तुमच्या भरपूर ताळयांच्या आवाजान आमच्या सर सैऱ्यांक ह्या वेदिकेक आमी स्वागत करता. दया करून वेदिकेक आपण हाडचें. आमी वेळाची अभाव आसा त्या देखून हांव उलो दिता आमच्या सैर सैऱ्यान एक घडी उबें रावचें आनी दया करून ह्या झाडाक तुमी उदक वचून पोस कर प्रकृतीची आमची उरवणच्या विशयान तुमी आमकां सहकार दिवचो. तांणी उदक वतना दया करून आमी जोरान तांकां ताळयो दिवन उल्हास या. आज आमचो गट मोठो आमच्या कोंकणी राखण संचालनाचो अध्यक्ष मानेस्त जोकीम सोजो हांव फुडें आपयतां. ताणें दयाकान मुखार येवच्याक आनी आमच्या सर सैऱ्यांक तशेंच आमकां सर्वांक उद्देशून तुमचें स्वागत भाशण करच्याक. ओट यू. वेदी वयर आशिल्ल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष मानेस्त जोकीम स्टानी आल्वारेस तुमकां, आमच्या संघटनेचो मालगडो संदो लॉरेंत डिसोजा तुमकां, तशेंच आमचो खाजनदार सिल्वेस्टर सल्डाना, तशेंच आमचो कार्यदर्शी मानेस्त विवियन डिसोजा, तसोच आमचो पात्रोन ह्या आमच्या संघटनेचो वडील पात्रोन भाऊ स्टानी डिसिल्वा, तशेंच वेदी मुखार आशिल्ल्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी हांच्या संध्यानो केथोलिक कोंकणी राखण संचालन चिकमंगळूर आसन आनी ह्या गटाच्या सर हुद्देदारांनो संध्यानो आनी हांगा मुखार आशिल्ल्या सर कोंकणी मोगिनो एक मिनट दायेकरन आदलो अध्यक्ष भाऊ प्रमोद वेदी वयर येजे म्हण उपकार बाळ. तशेंच आदलो अध्यक्ष बार चतुर आमचो संघटनगार प्रमोद पिंत ताकाई, तशेंच ह्या कोंकणी हे मोती साहेबींचे फेस्त तशेंच ह्या 18व्या वार्षिक हे आमी फेस्त आचरण करतना हांगा तुमचें काम सोडून आमच्या आपोवण्याक पाळो दिन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव तुमचो आभार मानतां आनी काळजातां देव बरें करूं म्हणटा. विशेश तरान मोती मायेचें बेसांव मायेक मान करतना तिणें आमचेर आज व्हरतें बेसांव घालां. 2 दीस पयले भाऊ स्टानी आनी आमी हांगा आशिल्ले हांगा कामां जावन आशिल्लीं, तेणें काम जावन आशिल्लें, पावस पडटलो, तशेंच थोडीं पोनां आमकां ताच्या मदें आमकां बारी अडकळ अडचण पुरा जावन आमी त्या दाळा आदार मागलो आमच्या मोती माये कडेन. वर्सां आमी करता तें फेस्त तुका मान करूंक आमी बैसरल्या माये, आमकां तूं सोडी नाका, आमकां एक बरो दीस दी, आसोर दी. सर्व आयिल्लीं दादोशी जावन घरा वचून दी म्हूण मागून आशिल्लें हांव आनी मायेन आमच्या मागणें आयकलें. मुखल्या दिसांनी माय आमच्या दोनी संघटनेच्या कारभाऱ्या वयर आमच्या संघटनेच्या सांद्या वयर धराळतीचे बेसा वचून दी म्हूण मागता. विशेश तरान एक उडास आमी दवरया. आज मिसांत पवित्र बायबलांत 1-2 उतरां आसात. आमी आमचो स्वंत फायदो पळोवचो न्ही, आमी एकामेकांनी उदारी जाया, गरजेवंत पावया. विशेश तर आमच्या माय भाशेंतल्यान इल्ली उर्बा दाखया, आमच्या माय भासाची पोस करया. मुखार येतात तांच्या फाटल्यान आमी तांकां फाटोवन बेदया. अशें
मुझे एक कालती विनंती आम्हा सर्वा लागी. सर्वांकी स्वागत मागल्या अध्यक्ष जोखीम तुमकांय मानसो आणि माया मोगसो स्वागत मागीर दोन ताळयो आमच्या जोखीम सजाक. मोगचनो कोंकण राखण संचालन सुमार वर्सांतवन सेवा दिवन आसा कोंकणी भास ओडोवचे खातीर. ह्या दिशेंत आमचो सेक्रेटरी मानेस्त विवियन सोजो आता वार्षिक वरदी वाचतलो. कथोलिक कोंकणी राखण संचालन चिकमोळूर हसन 2023 आणि 2024 हाची वर्दी. मोगाळ अध्यक्षनो स्टॅनी अल्वारी हांगासर आयल्यात. म्हजो मोगाचो विद्यार्थी वय हांवें कोडयाळ सान लुईस हायस्कुलांत आसतना तो म्हजो स्टुडंट जावन आसलो. वेदीर आशिल्ल्या मानेस्तानो हांगा वेदी सकयल दोग जाण बसल्या आमच्या याजाक बापानो आनी हांगासर जमलेले सोमेस्त म्हज्या मोगाचनो. आज वर्त्या संतोषान आनी दबाज्यान कातोलीक कोंकणी राखण संचालन सुंडेकरे घटक आनी विशेष तरान ह्या हळ्ळी हितलो तोटोचो मालक श्री स्टॅनी डिसोल्वा हांच्या मुखेलपणान कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीच्या सहकारान मोंती सेबनेचे फेस्त आच्छरान आमी करनासो. हांवें रिपोर्ट वाचचे पयलें सुरवेर आमच्या गटार कशें येणें जालें ताचे विशयांत हांव मोठ्यान सांगता. सुरवेर गटा वयर कोंकणी लोकांचें येणें कशें जालें ह्या विशयांत एक चारित्रीक नदर घालया. 1830 मैली मने, 1840 ಬಾಳೂರು, 1843 ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಲಕ್ಸರ್ ಐಗೂರಂತ युरोपियन धांवन रानां कत्रून कापये तोटा स्थापन जाली. 1890 भितर देशी आनी विदेशी धांवन गटा वयर सगळ्यांतल्यान कापी आनी च्या तोटा विस्तरली. कातोलीक कोंकणी लोक पांय वाटेन आनी बैल्या गाडयेर काम सोदून गटाक येवन पावले. कुलीचे, मेस्त्री, रायटर, मॅनेजर काम आनी थोडे सुमणेत सावकार तोटाक येवन काम करूंक लागले. त्या वेळार गटा वयर मलेरिया, फ्लू, वोंक उदकाडे, जरम उदकाडे साम्यान जावन आसले. गटा येवचे म्हळ्यार बे आहले तुळून तेक सगळीं आसली. येन्ना मागे गट्टाक पोवते बत्तंडा पोंडा येन्ना मागे पस्कू गट्टा पोवते बत्तंडा पस्कू पोंडा पुस्कूम. त्या वेळार मोंती फेस्ता वेळार आनी पोस्टार कणसी धरची रिवाज आसली. व्हडल्या फेस्ताक लोक गांवां वचून येतालो. 1909 इसवेंत मुडगेरांत, 1889 इसवेंत 1889 इसवेंत चिकमंगळूरांत नवो इगर्ज्यो स्थापन जाल्यो. आनी त्याच वेळार 1893 उल्लाहळ्ळी आनी मारनहळ्ळी हे सकलेशपूर लागीं हांगासर कोपेलां आसली म्हूण चारित्रीक उल्लेख आसा. 1886 इसवेंत निडवळ्यांत इगर्ज बांदचे म्हूण एक योजन घाल्लें. कोंकणी लोकां सांगता कोंकणी गटाक येवन पावले. इगर्जांनी मिसां लाते भाशेंत आसल्यार धर्मीक शिक्षण कांतारां शर्मांव कोंकणींत आसलें. कातोलीक कोंकणी राखण संचालन चिकमंगळूर आनी हासन सप्टेंबर 17, 2006 इसवेंत
बाळेनुरान स्थापन जालें. ह्या वेळार बाळेनुरान सुमार हे सल्मेळन जावचे पयलें 3-4 पूर सभा जाल्ली. आनी ह्या सभेंत आमचो स्टॅनी आल्वारीस येवन ताणें आमकां मार्गदर्शन दिल्लें. म्हाका उडास आसा न्ही, म्हाका बार पळय त्या वेळारूच ते आयल्या आनी भोवशे आमच्या थोड्याच लोकांक हें गोत्ता पुरो. त्या वेळार ते मिटींग एरिका सांगाता तेय येयल्ले. प्रस्तुत श्री जोकिम डिसोजा अध्यक्ष, श्री विवेन डिसोजा कार्यदर्शी आनी सिल्वेस्टर सल्डाना खजेंदर जावन सेवा दितात. श्री प्रमोद पिंटोको कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो सांदो जावन विंसून आयला म्हूण सांगूंक आमकां संतोश जाता. थंय आनीकय म्हजो विद्यार्थी थंयच आसा त्या आमच्या कर्नाटका साहित्य अकादेमींत सांदो जावन आसात. 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಇಸ್ವೆಂತ ಹಿಮಾಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ ಬಸ್ರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೋಂತಿ ಸೇಬನೆचे फेस्त गडदलायन चलयले. मानादीक बाप रिचर्ड लसरदो मंगळूर दिएसेज हांणी संभ्रमीक मीस भेटयल्ले. मिसा उपरांत सर्वांनी नवें सवलें. श्रृंगेरी क्षेत्राचो विधानसभेचो सदस्य राजे गौडा मुखेल सैरे जावन आशिल्ले. कोंकणी भवनाक जागो काणयोंक ताचे कडेन आमी विनंती केली. बसरी कट्टे मूडगेरे सकलेशपूर घटका धांवन सांस्कृतीक कार्य आसा केल्लें. 26/1/2024 वेर कुदवळ्ळींत नवो घटक उद्घाटन जालो. श्री आनंद डिसोजा अध्यक्ष, श्री अनिल वास उपाध्यक्ष, श्री रवी मस्करिनस कार्यदर्शी, श्री विल्यम फर्नांडीस खजानदार जावन अधिकार स्वीकार केलो. फेब्रुवारी 3 तारीख 2024 हाचे वेर केलाराय चलिल्ल्या पेपरे डूम ब्रास बँड नाचांत श्री जोकिम डिसोजा हांच्या मुखेलपणान कातोलीक कोंकणी राखण संचलन चिकमगळूर हसान भाग घेतलो आनी सभाशकी जोडली. 25/2/2024 दिसा संजेर कातोलीक क्लब चिकमगळूर हांगासर मानादीक बाप ऑल्विन सराव हांणी बरयलो नाटक जुजू खेळोन दाखयलो. जेजूचें मरण आनी जिवंतपण आनी जिविताक तुलन करनासलें हें नाटक करजमा वेळार एक उत्तीम नियाळ जालो. जुलय 14, 2024 वेर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी कातोलीक कोंकणी राखण संचलन चिकमगळूर हासन आनी सकलेशपूर घटकाच्या सहयोगान 86वो कोंकणी स्थापक दिवस सकलेशपुरांत आचरण केलो. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत कोंकणी खातीर वावुरल्यांक सन्मान केलो. सकलेशपूर आनी मूडगेरे घटक धांवन पदां आनी नाच आसलो. श्री H.M. फर्नाल आनी मालेनाडांत कोंकणी प्रस्तुत आनी फुडें ह्या विशयांत संवाद कार्यक्रम चलोवन व्हेलो. ह्या वर्सा आश्रमाक उमो करचे म्हूण निर्धार केला आनी उदारमणाचे दानी दान दिवंक तयार आसात. हाका एक हांव आमच्या मूडगेरे घटकाचें एक उदाहरण सांगता. कातोलीक कोंकणी राखण संचलन मूडगेरे ह्या घटका धांवन सियोन आश्रमाक गुंडी बागिलो बेलतंगडी सुमार 1,60,000 रुपयांचे वरवीं रुपार दान दिलां. श्री जोकिम डिसोजा आनी इनास डिसोजा प्रमुख दानी हांणी 1,01,000 रुपये हांणीच दान दिलां. हे प्रमुख दानी जावन आसात. हांकां हांव अभिनंदन पाठयतां आनी आमकां ते मार्गदर्शन जावन आसात. मुख्य योजन आमी खंयसर गेल्यार ह्या मुख्य योजना कडेन आमी एजस त्या खातीर हांव हें दमून सांगता. मुख्य योजन एक जागो कणयोन कोंकणी भवन बंच, एक जागो कणयोन कोंकणी भवन
बंचे हे आमी कद्दळ उडास दवरचो पडटा आनी हो जागो दिवंक कोणी मनी दानी आसल्यार दया करून आमकां तुमी सांगेत. देव बरें करूं. सविस्तार तरान तुम्ही कोंकणीची वर्दी आमकां दिल्या. तुमकां देव बरें करूं. आनी आमच्या लोकांक समजलें दिसता आमच्या कोंकणी भावांक कोंकण राखण संचालन कितें करता आनी खंयच्या दिशेन आमी वाव करना आसा म्हणून तुमकां येदोळ आयकल्ल्याक देव बरें करूं. मोगचेनो आयचो कार्याचो मुखेल सैरो मानेस्त लॉरेन्स जोस ताचे विशयंत तुमकां परिचय दिवंक आशेता. मुखार तो उलोवचो आसा तो मोठी परिचय ताचे लॉरेन्स म्हणून तो सगळ्यांक वळखीचो. आदी कोंकणी पत्रांनी तो बरयतालो. आतांय बरो आसा. सुमार 2-3 नाटक ताणें केल्यात आनी कळम दाखयल्यात आनी 1-2 फिल्मांय जाल्यात म्हणून आयकल्या हांवें. मानेस्त लॉरेन्स कडपगिरेच्या एरियांत ताका एक काप्या तोट आसा आनी एक बरो काप्या तोट सावकारीचो जावन आसा. कोंकणी मायेक आमच्या कोंकण राज्या संचालक केदाळाय ताचो भरपूर सहकार दिवनच आसा. तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांकां 2 ताळयो दिया आनी ताका फुडें आपयता. तांचो संदेश आमकां दिवशाक ताका मुखार येवन तुमचो संदेश आमकां दिवचो. हांगासर ह्या वेदीचेर बशिल्ल्या मनेस्त व्यक्तीनो ह्या सभेक आज हजर जाल्ल्या मोगाच्या लोकांनो तुमकां समेस्तांक म्हजो नमस्कार. मोगाच्यानो आमी कोंकणी राखण संचालन सुरू करून जाल्या उपरांत सबार कडेन सबार पिरगजेनी आमची कोंकणी कार्यक्रमां आमी आसा केली आनी आतांय ती जावनूच आसात. आमच्या सडावत पिरगजेनी आमचें कोंकण राखण संचालनाचें गटाक आमी उक्तें केलां. तशें जाल्ल्या वरी आमच्या देशीच्या कोणशांनी आशिल्ल्या पिरगजींची आनी पिरगज लोकांची आमकां वळख जाली. ह्या वरी आमकां आमच्या लोकांक एकामेका सांगाता मेळोवंक आमचे कोंकणी विशीं आमचे अभिप्राय तिडसूंक सांगातास कोंकणी विशीं कोंकणी मिसा विशीं आमी मुखार कितें करयत म्हणलें सांगाता बसून चिंतूंक आमकां बरो एक अवकाश लाभलो. आमी कोंकणी राखण संचालन सुरू करच्या पयलें आनी सुरू केल्या नंतरय आमची प्रमुख आशा आनी उद्देश जावन आसलो कोंकणी मिसा विशयांत. आमच्या देशींत थोड्यो पिरगज्यो सोडल्यार सडावत पिरगजेनी कोंकणी लोक बरोवन आसा. अशें आसतना आमकां आयताराचें एक कोंकणी मीस दिजें म्हणलें आमचें मागणें जावन आसलें आनी तें आपणावचें आमचें हक्की जावन आसा. ह्या खातीर आमी सुरवेर आमच्या बिस्पाक सुमार फावटी मेळ्ळ्या मानवे दिली. मोगान तांकां समजयलें आनी मानवे दिली जाल्यार बिस्प त्या दिसतावन आज वरेक आमचेर ताणें दया दाखयली दिसना. कोंकणींत आयताराचें मीस दिवंक जायनाच म्हणलें घट्ट धोरण धरून ते घट्ट रावले. ह्या खातीर आमचे थोडे कोंकणी मिसा खातीर कुर्ती गेले आनी बिस्पाचेर केस गेली. आमच्या संघटनान ह्या केसीक मस्त पयशे खर्चिल्यात. तशेंच स्टॅनी डिसिल्वान ताच्या बोल्सांतले सुमार पयशे खर्चिल्यात ते आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. हांवें सांगचें जाल्यार आमी कोर्टीक हेची गरजच नासली. हें गरजे भायर आमी केल्लें काम. तुमी पळया कोप्पा पिरगज व्हडली पिरगज आनी मस्त लोक कोंकणी लोक मुखाल वांटाचे चड ते कोंकणी लोक आसा. आमच्या थोड्यांनी तांच्या थोड्या मुखेल्यांक कोंकणी मिसा विशयान सांगलें तांकां उठयलें आनी तांकां वय म्हूण दिसलें. तांणी तांच्या लोकांक जागयलें आनी ते पाद्राबा सर्तीन गेले आनी आयताराचें आमकां कोंकणी मीस जाय म्हूण घट्ट रावले. ह्या संदर्भार पाद्रा तुगे गडबडलो आनी मुखार हांगासर गालाटो जाता म्हूण ताका स्पश्ट कळटच बिस्पा विरोध तांणी कोंकणीन मीस पेटयले आनी आतां अप्पुरबायन तें कोंकणी मीस चलूंत आसा. तांणी कोर्टाक वचून ती काण गेल्ली न्ही. तांच्या सामर्थ्यान तांणी ती काण गेल्ली. तशेंच कडपगेरे फादर आंटेन पिंटो आतां चिकमळ डिएसिजन आसात ते आसतना तांकां आमी सांगलें आमकां आयताराचें कोंकणी मीस दिजें म्हणून. हर एक मिसां कन्नडांतच जातालीं. पाद्राबान सांगलें वसा बिस्पाची परमिशन हाडा म्हणून. बिस्पा सर्तीन गेले हांव बिस्प परमिशन दिवंक आयकलो ना कोंकणी मिसां करूंक नजो म्हणलो. त्या उपरांत पाद्राबान कन्नडान मिसां सांगतना आमी कोंकणींत जबाब दिली. कंतारां मागणी हर एक कोंकणींतच म्हणलें. 1 आयतार 2 आयतार 3 आयतार
सो त्या इतर आमकां कोंकणीन मीस मेळ्ळें ताजे उपरांत पस्कां पेस्त नतालां पेस्त हें पुरा कन्नडांत जातलें आमी सांगलें अर्द कन्नडांत करा अर्द कोंकणींत करा म्हणून पदराप आयकलो ना पस्कां पेस्ता दीस आमी परत्यान सुरू केल्लें कोंकणी जबाब दिवंक गलाटो जालो मारामारी जाली पुलीस आयिल्ले मीस अर्द्या दिसा वयलें पस्कां पेस्ताचें मीस ना दुसरे दिसा सकाळीं मीस ना ताजे उपरांत स्टेशनांत पंचायतकी जाली 18 जाणांचेर बिस्वान बहिष्कार घालो बहिष्कार म्हणल्यार मिसाक ये जेतांनी आनी वचोचे इगर्जेच्या खंयच्याय संस्थेनी हात घालूंक ना आनी सला समितीन तांकां रीग ना म्हणून तांच्या बहिष्काराक आमी लोवेचें क्यार करूं ना ताजे उपरांत स्टेशनांत पंचायतकी जाली स्टेशनांत सांगलें इतलो कोंकणी लोक आसतना तांकां आयताराचे कोंकणीन मीस दिया सांगात हप्त्यांत 3 मिसां कोंकणीन 3 मिसां कन्नडांत करा म्हणून जालें फादराबान सायन केली आनी तशेंच थोडो तेंप चल्लें आनी आतां सिल्वर मिरांद आयले ताजे उपरांत फादराब 18 जाणांचेर गेल्ले बहिष्कार गेल्लो काडीचे म्हूण बिस्पाक विनंती केली ना जाल्यार आपण हांगा रावना म्हणाले कडेक उपाय नासतना बिस्पान बहिष्कार फाटीं काडलो 5 वर्सां आमचेर केस चल्ली आमी कोणाक भिवना 5 वर्सां केस चल्ली सिल्वर मिरांदान राज्यकन ती केस मागीर फाटीं काडिल्ली आतां अपुर्बायन हप्त्यान 6 मिसां कोंकणीन जातात आयताराची मिसी कोंकणीन जाता 1 मीस मात्र कन्नडान जाता तशें आमच्या थंय जाल्यार हिरेबेल खोर्ते वचोन तांणी कोंकणी मीस केल्ले न्ही सकाळीश्पूर सुंडेकर आनी ह्या वाठारांनी कोणी खोर्तीक वचोनात मिसा खातीर तांणीच झुजोवन तांणीच मीस केले हांगासर तांकां मीस मेळ्ळें मोगाचें न्हू आयल्या वार आमी खूद व्हडली आमचे गटाक उक्तें गेलें खूद व्हडलो लोक सांगाता मेळ्ळो आनी आमचे थोडे उलयता आमचे थोडे मानाय म्हणले गालटो करचो नाका आमी मागया आमकां मेळटलें म्हणून वय मागण्यान म्हाकाय भरवोसो आसा कितलो ते म्हातारे जाल्यार एक मागणे वो बीस खंडीत मीस दिना वो बीस आसतना आमी मीस काडण्याचे 15 मीस दिवंक मोन आसा खंय पूण बिस्पाक तो भियेता तसलो भियो 15 ती कित्याक रावचे हे लोकांनी उठोवचे मुखार सरचे आनी जाता तितले वैगी कोंकणी मिसां आयकूंक तांणी सदांच करीचे थंयसर आनी मोगाचें न्हू आज आमी उडास काडीचे एरीक दिसलो असो ह्या वाठारांत इतले बरी कोंकणी आज फुल्ल्या जाल्यार प्रमुख कारण एरीक डिसिल्वा जावन आसा कोंकणीच्या हर एका कामाक तो पार्टी मुखारपणी पयशे खर्चितलो आनी कोंकणी मस्त सहकार ताणें दिला आज आमच्या मदें ना तो सर्गींच्या राजांत आसा जाल्यार ताजो उडास आमी विसरूंक साधना ताज्या खातीर आमी मागया म्हणून सांगून ही म्हजी थोडी उतरां करसिता समेस्तान देव बरें करूं मानेस्त लॉरेन्स तुमकां सविस्तार तरान कोंकणीची पाडावळ कशी जाल्या आमकां समेस्तांक तिळसिल्याक परत तुमकां दिनवास पाठयता म्हजो कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष मानेस्त जोकीम स्टॅनी आल्वारीस हांगा आसा आमचे मदें आमच्या उल्याक पाळो दिवन ते हांगा आयल्यात तांचे विशीं तांची वळख करूंक हांव फुडें आपयता विन्सेंट रॉड्रिगेज हांकां मोगाचें जुमलेल्या समेस्तांक देव बरो दीस दिवं मागता वेदीर आसल्या सर मानेस्तांक तशेंच वेदी समोर बसल्या सर सैर्यांक हांव परत एकपटी बरो दीस मागता वय मोगाचें न्हू कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी असो 11वो अध्यक्ष जावन स्थान आपणायलेलो आसा मानेस्त जोकीम स्टॅनी आल्वारीस हाच्या विशयांत सांगचें तर जाल्यार वो एक नाटकिस्त सिनेमा नट कार्यनिर्वाहक एक संघटक समाज सेवक आनी राजकीय मुखेली जावन नावार्दीक दक्षिण कन्नडा जिल्हा काँग्रेसीचो मुखेली जावन साबार वर्सां जावन ते वावर चलोवन आसात प्रमुख सांस्कृतीक संघटन जावन आसचें मांडो सभान हाचे कार्यदर्शी संघटक उपाध्यक्ष आनी अध्यक्ष जावन आपली जबाबदारी तांणी भोव अपुर्बायेन निर्वहिल्या कोंकणी प्रचार संचालन रचना म्याको प्रगती आनी हेर साबार संघ संस्थांनी उद्देदार जावन ते
वावुरल्यात. नाटक शेतांत साबार वर्सांचो वावर तांणी दिला. कन्नड, तुळू, कोंकणी भाशेच्या साबार सिनेमांनी वेगवेगळे पात्र खेळून बहुभाषा कलाकार म्हणून फामाद ते जाल्यात. देश विदेशांनी 500 वयर कार्यांनी तांणी कार्यनिर्वहन केल्लो एक महा अनुभव तांकां आसा. वैमोगाच्यान आमी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष म्हणटना पयले आमच्या मतीक येवचें हो एक बरपी म्हणून. नामोगाच्यान कर्नाटका सरकारा फकत बरप्यांक मात्र न्ही कलाकारांकी हो एक अध्यक्ष स्थान दितात म्हणल्याक निदर्शन जावन आसा. मानेस्त जोखीम स्टॅनी आल्वारीस. देव बरो दीस दिवं सोमेस्तांक. वेदीर आशिल्ल्या सरमानाच्या व्यक्तीनो, हांगासर जमलेल्या महाजनांनो, पयल्यान पयलें आयच्या ह्या बागी दिसाचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां. मोंती सायबिणीचें फेस्त तुमी आचरण करतात, हाचे शुभाशय तुमकां. आमी कोंकणी लोक बोवरो लोक म्हणटा हांव. बोवरो म्हळ्यार कन्नडांत वलसे म्हणटात. आमी कोंकणी लोक बोवरो लोक सरस्वती न्हंयच्या तडी तावन गांवड देशाक, मागीर गोंय, त्या उपरांत कॅनडा, ताचे उपरांत मुंबय, गल्फ, USA, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ताचे मदें टिप्पूच्या काळार विराजपेटे, मैसूरू अशें आमी वांटून गेल्या. जेन्ना गोऱ्या लोकांनी हांगासर कापये तोटां रुतां केलीं तेन्ना कामाचे अवकाश सोदून आमचे गांवकार आगुंबे, चारमाडी, शिराडी अशे वेगवेगळ्या वाटांनी गाठ सडले, गाठागार जाले आनी क्रमेन जायते तोटागारी जाले. अशें गांवांतावन गांवाक आनी देशांतान देशाक जाग्यांतर वेचें कोंकणी लोकांच्या DNA त्रास कोन्ना. पूण खंयच्याय देशाक आमचो लोक वचूं, संवसाराच्या खंयच्याय कोनशांत वस्ती करूं, दुदांत साखरी भशेन मिसलोवचो एक गूण कोंकणी लोकां थंय आसा. कोंकणी लोक हट्टी, मिनती आनी एकीनपणाक नावार्दीक लोक. देखून संवसाराच्या कोनशा कोनशार कोंकणी लोकांनी आपली संघटना बांदल्यांत आनी भाशा संस्कृतायेचो वावर केला. हें आमकां सगळ्यांकी अभिमानाची गजाल. आज इंग्लिशाच्या जागतीकरणाच्या वाळ्यांत कोंकणीचो परचळ उणो जाल्लो दिसता जावंक पुरो. कोंकणी भास पोटा भूक तांबयना जावंकी पुरो. पूण ती भास आमची अस्मिताय आनी कोंकणी संस्कृतेची सोबाय. कोंकणीक हजारो वर्सांची लोकवेद आनी साहित्यीक परंपरा आसा. आमकां राजाश्रय नासता फकत लोकां मोगान उरलेल्या कोंकणीक ऑगस्टाची 20 तारीख 1992 इसवेंत भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरींत फकत 22 भासांक मेळिल्लो मान कोंकणीक मेळ्ळा. 1994 इसवेंत कर्नाटक सरकारान कोंकणीक एक अकादमी दिल्या. कोंकणी अकादमी कर्नाटकाच्या सर्व लोकांची. ह्या फावटी आमच्या ह्या समितींत तुमच्याच गांवचो प्रतिनिधी जावन भोवमानेस्त प्रमोद आसा. तो तुमचो चिकमंगळूर आनी आसन जिल्ल्याच्या कोंकणी लोकांचो प्रतिनिधी. आज अकादमी तुमच्या दारार आयल्या. अकादमीचो फायदो कसो जोडतात ती जबाबदारी तुमची. आनी आतां कोंकणी राखण संचालनान फाटल्या 18 वर्सांनी
ह्या वाठारांत कोंकणी उलोवंक केल्लो वावर भोवसड मोलादीक आसा. आमच्या एरिक बाबान अकादमीचो अध्यक्ष आसतना बाळवण्णुरांत ह्या वावराची सुरवात केल्ली. ती बळादीक रितीन फुडें व्हेल्ली आनी कोंकणी लोकांचो ताळो जावन एकवट सांबाळिल्ली कीर्त संचालनाक फावो जाता. एक कुटाम जावन सांगाता मेळच्या सांगाता वावुरच्या तुमचेर मोरीमाय आपली बेसांवां घालो म्हूण मागता आसतना प्रतिभा पुरस्कार, कुटुंबाचें सहमिलन, कश्टतल्यांक कुमोक, भाशे खातीर झूज, साहित्य आनी संस्कृतेक प्रोत्साव अशें संचालनाचो वावर विस्तार आसा. आनी ह्या सर वावरा मारिफात हांगा भाशेची जागृती आयल्या. आतां आनी आदल्या सर्व अध्यक्षांक आनी तांच्या समितींक हांव ह्या वक्ता परबीं पाठयतां. ह्या गांवांत कन्नडा बोळ आसा वय. आमी कन्नडाक विरोध ना, आमी कन्नडा उलोवया. पूण आमचे हक्क जे कितें आसा ते आमकां कोण दितलो? मलयाळी, तमिळांचो सांगा. हे कोणी आमकां दिवचो ना. हे आमचे हक्क आमीच झुजा जाय पडटा आनी आमी झुजोन घे जाय पडटा. आनी आज हांव तुमकां उलो दितां. आत्तां लवरेन बाबान हांगासर सांगलें मिसां विशांत वय. हांगासर आसची मलगडी जाणांत मंगळुरांत तुमी वस्ती करतल्यात, मंगळूर DSSींत आसल्यात. तुमी कोंकणी भास खंयच्या इस्कॉलान शिकल्यात? ना. आज आमकां सरकारान अवकाश दिला जावंक पुरो, पूण तेन्ना आमकां कोंकणी शिकचो अवकाश नातलो. आमी जर कोंकणी शिकल्या जाल्यार हाका इगर्ज माता कारण आसा. इगर्जेंत मीस जावं, खंतारां जावं, कसलेय वांजेल जावं कोंकणी भाशेंत आसले. आमी ते वाचतले हांव, आमी शिकतले हांव. आमकां इस्कॉलान दोतोन आसली कोंकणीन आनी थंय आमी कोंकणी बरोवंक वाचूंक शिकल्या. देखून आमी कोण हांगा एका प्रायेचे आसा, सक्कट कोंकणी बरयता उलयता, हाका इगर्ज माता कारण आसा. ह्या विशीं आमकां अभिमान आसा. पूण आज म्हज्या देवा लागीं उलोवंक म्हाका आनी एक भास जाय, हाची गरज आसा. आनी आज इगर्ज माता आडकल हाडटा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी झुजोंक जाय. आमी ओगे रावचे न्हय. जशें थोड्या फिरगजांनी बऱ्या रितीनी पाद्राबान मिसां दिल्यांत लोक ती मिसां आयकता. हाळे मीस म्हळ्यार कितें? आमचे आत्मीक विशय, आमी देवा लागीं मागचो विशय. एका फिरगजेंत जर 100 लोकां मदें 90 लोक कोंकणीचो आसा जाल्यार खंयच्या भाशेन मीस दिवंक जाय? ते चिंतून पळोवचो विशय. देखून हांव तुमकां सांगता, आमी ओगे रावल्यार जायना. खंयच्या फिरगजेंत मीस ना, पाद्राबा लागीं उलया, मोगान उलया. हांव रागान लढाई करा म्हूण तुमकां सांगूंक येवंक ना. पूण केन्ना आमचें मागणें आयकनात तेन्ना आमी आमचो प्रतिरोध दाखय जाय पडटा. तितलेंच. तांचे विरोध आमकां गलाटो ना. आमचें मागणें केन्ना कोण आयकना तेन्ना इल्लोसो आमचो प्रतिरोध दाखय जाय पडटा. ताका लढाय म्हणा आनी कितेंय म्हणा तें तुमचेर सोडुल्लें. पूण आमी आमचे हक्क मात्र मागचें. आनी ह्या वक्ता तुमच्या लागीं म्हजी इतलीच विनवणी. फाल्यां ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटल्यात? आमच्या भुरग्यांक आमी कितें सोनवेतले? हांव आमच्या उपरांत आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी उलोवची नाका? आजकाल सगळ्यांनी कन्नडा चलता. भुरग्यांची सूख ना. आमी भुरग्यांक बिलकुल सुखीदार करचे नाका. एक भुरगीं इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक येतात म्हणून आवय बापायनी घरांत इंग्लीश सुरू केला भुरग्यां लागीं. ती भुरग्यांची सूख न्हय, आमची सूख. आमकां आमचे भुरगे इंग्लीश मिडियमाक येतात जे इंग्लीश पाड जाता. देखून घरांत इंग्लीश. आमच्या देवा लागीं उलोवंक आमकां इंग्लीश भास जाय, हाची गरज ना. आमी फकत आमच्या भुरग्यां लागीं कोंकणी उलयली जाल्यार पुरो. एक कोंकणो आनी एका कोंकण्याक मेळटा आसतना कोंकणी उलयल्यार पुरो आनी 1000 वर्स कोंकणी बालता. तर मोगोशेनो हांव चड वेळ तुमचो पाड करिना.
इतलो सुलो दिता कोंकणी आमची मायभास ती उरोवचे हक्क आमचे सोमेस्तांचे जावं ते मिसांत जावं ते आनी खंयच्याय जाग्यार आमच्या हक्कां खातीर आमी झुजया हर एकल्यास घटमोन करा लढाई मात करिनाकात मोगान आमी आमचे हक्क जोडून घेवया आनी एक गजाल वडोलो म्हजो गुरू विवियन मास्टरान सांगलें आज म्हाका संतोष भोगता ह्या वेदीचेर म्हज्या गुरू सांगता ही वेदी वांटून घेवंक म्हाका शिकयलेलो गुरू तो ताणें वडोली एक गजाल सांगली कोंकणी भवन जाय जंय मुखलें येवजन तेंच आतां सरकार आमचो आसा हांगासर MLA आमचोच आसा वय मू ना असो ओडना आमकां आज एक MLC आसा आयवन डिसोजा तुम्ही येया मंगळुराक येता आसतना एक फावटी आमी आयवना लागीं बसया एक जागो तुम्ही सोदून काडा हांगासर तुमकां जाय जाल्ल्या जाग्यार सरकारी जागो खंय आसा एक 35-40 सेंस जागो सोदून काडा ताचे विशयांत सगळे माहित घेवन येया आयवना सांगता वचून मुखेलमंत्रीक मेळया आमी आमकां जागो विचारया इतलो लोक आमी हांगासर ह्या मल्नाडांत आसा आमकां एक कोंकणी भवनाक जागो मेळना खंयची भवनां जाती आसात तर आमच्या कोंकणी लोकांक गरज आसचे एक भवन उबें करूंक आमकां तांक ना भवन करूंक सरकारान पयशे दिना जाल्यार येवनी आमकां जागो दिवन दीत भवन आपापी उणें जाता उबें जाता आमचो लोकसोन घालचो ना देखून मुखाच्यान हर एकले आमी कोंकणी राखण संचालनाच्या हर एका कार्याक पाठिंबो दिवया तुमकां आज हांव बरें मागता तुमचे समेस्ताचें बरें जावं तुमचे वरवीं कोंकणीचें बरें जावं ही म्हजी आशा देव बरें करूं देव बरें करूंक कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष तुमकां तुमच्या ह्या अवधेंत कोंकणींत तुमी उंच पावंडाक पाव म्हूण आमची सर्वांची आशा म्हाका 2 ताळयो आमच्या अध्यक्षाक तशेंच तुमच्या त्या अवधेंत कंडीस जावन आमी कितें आशिल्लें कोंकणी भवन आमी जाता तितले बेगी हाचे विशयांत माहिती तुमकां दितले हांव त्याच वेळार हे कोंकणी भवनाचें उद्घाटन तुमच्याच हातान जावन दी म्हूण आमची आशा देव बरें करूं म्हजो येदोळ आमी आमच्या सैऱ्यांक आयकले आतां वेळ आसा तांकां फुलां दिवन मान करच्याक मानेस्त स्टॅनी आल्वारीस हांकां अध्यक्षता दिता आमचो अध्यक्ष दयकन 2 ताळयो तशेंच आमचो मुखेल सोयरो मानेस्त लॉरेंस चिकमंगळूर हाकाय अध्यक्ष दिता मानेस्त स्टॅनी डिसिल्वाक आमच्या कोंकणी साहित्य अकादमीचो आमचो संदो मानेस्त प्रमोद पिंटो हाकाय अध्यक्षान दयकन दिजे म्हणून करता तशेंच आमच्या विवियन सराक दयकन आमच्या कार्यदर्शीक हांव उलो दिता दयकन मानेस्त रावणी तशेंच नवीन आनी वेदिकेक घडी येवन आमचे तोंड तुमी फुलां सोरो घेवचो माने सिल्वेस्टर आमचो खजानजी हांव उलो दिता आमचे अध्यक्ष मानेस्त स्टॅनी आल्वारीसान ताका एक स्टॅनी आल्वारीस स्टॅनी कडेन दिया देव बरें करूंक आमच्या कार्यालयाक नवीन तशेंच रावणी बाब आमचो बाणसोपणांत आमकां सर्वांक तरबेती दिता तो भुरग्यांक देव बरें करूंक इतल्यार हे वेदिकार सुमता आमी देव बरें करून दिनवासनी कार्याच्या अकरेक आमचो खजानदार मानेस्त सिल्वेस्टर साल्दाना करूंक आसा म्हाका न्हू ह्या सरसेऱ्यांक जोरान जोरान ताळयो पेटच्यो आतां ते निर्गमन जातले वेदितोन तुमकां देव बरें करूंक आमच्या सांगता तुमी येदोळ वांटो घेतल्याक परत तुमकां मोंती माया फेस्ताचे हार्दिक उल्हास पाठयता सांगत आस प्रस्तुत ह्या काळार जाती मदें धर्मा मदें झगडें झूज जावचें तुमी आयकलां पूण आयच्या दिसा एक आमकां व्हरतो संतोश कितें म्हूण सांगल्यार आमच्या सकलेशपूर फिरगजीच्या मानेस आनंद लिओ वास आज हांगा तो पुरस्कार घेवंक
योग्य जावन आसा. सकलेशपूरच्या महाविद्या गणपती हांच्या आश्रयाच्यांनी ताका एक सन्मान केलो. तुमकां गोत आसा जात भेद जाता जाल्यारय न्ही जावन एक भोव अपुर्बायेची गडी. ताणें सुमार 50 फावटी रक्तदान केल्लें. हे तांकां जाणा जावन तांणी ताका एक सन्मान केल्लो. हे आमच्या सकलेशपूर फिरगजीक तशेंच हासन आनी चिकमंगळूर कोंकण राखण संचालनाक एक व्हरतो महत्व आनी अभिमानाचो विशय. त्या देखून हांव आतां विनंती करतां माने स्टॅनी डिसिल्वा हांणी मुखार येवचें आनी एका सन्मान करीजे म्हूण विनंती करतां. सन्मान घेतिल्ल्या आनी सन्मानीत केल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोचनो आमी येदोळो वेदी कार्य मुक्त जालें आनी आतां आमी राखून आशिल्लो सांस्कृतीक कार्य आतां सुरू करता. पयलें आसा आमच्या सिद्धी जनांगातावन ग्रुपातावन पयलो सॉंग तशेंच नाच हांव उलो दिता. कोणाक आतां सिद्धी जनांगाच्यांक तांणी आतां नाच करून मुखार आपयता सांगला ताका तांणी मुखार येवन तुमचो नाच प्रदर्शीत करच्याक. हात पवना पोट पवना चिंचेची पाना हात पवना पोट पवना चिंचेची पाना हे हात पवना पोट पवना चिंचेची पाना हात पवना पोट पवना चिंचेची पाना सस्ता वयना रगडो हाडला वाटकेची पाना सस्ता हे सस्ता वयना रगडो हाडला वाटकेची पाना
ಜಿಜಿನ 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 आम्ही सगळे आदिवासी जंगल आमचं गाव आम्ही सगळे आदिवासी आमका राखमा आम्ही सगळे आदिवासी जंगल आमचं गाव आम्ही सगळे आदिवासी आमका राखमा झुंबा झुंबा झुंबावे झुंबा झुंबावे झुंबा झुंबा झुंबावे झुंबा झुंबावे झुंबा 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 झुंबावे झुंबा झुंबावे 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 झुंबा मुखाच्यान आता मूडगेरेच्या घटकातावन एक हास्यांचो पावस ताका स्किट म्हणटा आमी अवकाश तुमकां दया करून तुर्तान स्टेज सेट करून हे कार्यक्रम तुमी चलोवन दिवचे कितें मागीर बॅग कोण घेवन आयलाय हॅलो बॅग कोण घेवन आयले केदाराय कुमार म्हणल्यार मोदी साहेबचे पेस्त न्ही तशें रांदा येड्या म्हणून पेंटे गेल्लो खली रेट म्हणटाय रेबेलम्मा एक काडूंक तना मांडवून जालो मागीर कालें जावन दी हे एक कुटुंबाचे बेस्त न्ही खरीचे न्ही म्हणून जाल्ले तितली रांदे हाडली रांदो हाडली की तुवें वय वय खंयली पुरी हाडले हे तेंडली आलसंडे घोसाळें मोगे मागीर बायल मनशांचें हें आसा न्ही बायल मनशांचें हें म्हळ्यार कालें हें म्हळ्यार कालें रेबेलम्मा बायल मनशांचें हें कालें बायल मनशांचें हें म्हळ्यार तें पोंदाक आसा हां पोंदाक आसा गे दाखय दाखय पळया ओ हें गे हाका लेडीज फिंगर म्हणटात न्ही म्हणलें बायल मनशाचें हें म्हणलें न्ही हे लेडीज फिंगर म्हणटात हाका उपाद रे हां आतां कालें जालें म्हणल्यार एक चुकलो न्ही हांव हां कितें चुकलें तूं आंबडेनांत आतां ता सिरील फर्नांडीसाक सांगलें हांवें आंबाडे हाडूंक म्हणून खंय गेल्या गावो आंबाडे म्हाकाय जाय आसली सांगली बरी खंय गेला हो सिरील फर्नांडीस तो बसल्या कडेन बसना खंय आसा गो तूं ना आयलो 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 आंबड आयले तुवें आंबाडे सांगले न्ही आंबाडे कांय नायला देव बरें करूं दी दी पळय म्हाकाय तुकाय दिता ये मुजा देवा आनी चट्ट आंबाडे हाडल्यांत हे काले आंबाडे म्हणटाय तूं तुवें काल सांगले आंबाडे हाडू म्हणून जडा वयले सडलेले हाडटो हांवें होटलाक गेलो आंबाडे हाडून आयलो तर एक काम कर शिकेरामा तूं आनी सांगल्यार करचें एक चडचें एक तुका आंबाडे म्हणल्यार हे आंबाडे की न्ही निस्ताचे आंबाडे म्हण गोतू न्ही हे व्हरनो सोच तूं उलयनाका वच तूं तुका आतां आंबाडे मेळोना न्ही तूं एक काम कर तूं सीदा घरा वचू आनी बोल्सान दात घाल तुका आंबाडे मेळटा आमची बुट्टी साखरी करीचे इंगड आमचे आयकचे इंगड धरा तुमचे आंबाडे वो काले म्हणटा बोल्सांत आत घाल्यार आंबाडे मेळटा कालें जावन दी सांगला न्ही वय वय ट्राय कर वच मेळटा तुका आंबाडे वचून बोल्सांत आत घालून पळयता आतां उलो दिता सकलेशपूर घटकांतान तुमचें गायन करप मुखार येवच्याक आनी आमकां संतोश करच्याक 2 ताळयो सकलेशपूर घटकाच्या जोरान 2 ताळयो थँक्यू She's a limona, the guy
ಸ್ವಪ್ನಾಂತೆ ಸ್ವಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಗನ ಬೇಸಂತೆ ಸಾಲಿ देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हाता जिणीच्या गिरपर्यंत दिवसांग सुखा दुखा देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझो हात हाता जिणीच्या गिरपर्यंत दिवसांगा सुखा दुखा एक झाली काळजा खुशी झाली मोनात दोघांची आज आमची चिंतनांती चिंतनल्ली स्वप्नांती स्वप्नल्ली लग्न बेसोंगे झाली खुश झाली मोनात दोघांची आज आमची चिंतनांती चिंतनल्ली स्वप्नांती स्वप्नल्ली लग्न बेसोंगे झाली मोचनो आमचे सभे आसतात वास म्युझिकल बँड निर्मार्ग 3 मिनिटां आता ते आमकां नाचोवन दलयतले आमचे मदीं मस्त नाचपी आसात तुमकां एक अवकाश ह्या वेदीर नाचोंक 3 मिनिटां मात जायत गी कित्याक म्हळ्यार मस्त कार्यक्रम आयोजीत केल्यात त्या देखून 3 मिनिटां तुमी बंद करूंक तुमकां त्या उलो आसा
हिरेबेलचे गायन ग्रुप तंड मुखार येवन आमकां आतां तांच्या संगीताद्वारे आमकां खुशाल करतली. तांकां तुमच्या सर्व जनवी जोरान ताळयांच्या आवाजान या वेदिकेक आमी स्वागत करता. जोरान ताळयो सर आमच्या हिरेबेल घटकाच्या संध्यांक. मोचनो आता आमकां परत हसूंक मुखार येतात. मूडगेरे घटकाचो आदल्या वर्सा आमकां सोडून गेलो कुरू माम एकलो आहलो परत हांगा आयला म्हण चिंता. देखून तुमकां सर्वांच्या ताळयांद्वारे
आम्ही ताका स्वागत करूया आमच्या वेदिकेक. सतत सांगता ह्या मायंच्या फेस्ता दिसा तुमकां सत सांगता. फोट असल्यार मुखार विसर येत बाबा. तुमच्या मदें कोण म्हणी बोलमे विचारूंक असल्यार मुखार येत. कुरुकुरु मामा कुर्रु मामा. म्हाका विचारूंक आसा बोलमे. वो सतत सांगता पळया. वो मनीस बसकालचो मोडगेऱ्यांत वस्ती करनासा. वो सगळ्यांच्या कश्टा सुखाक गावचो मनीस. भयंकर पुरो सगळ्यांच्या घरा उजवाड दिवचो मनीस. वो मोडगेऱ्यांत सांतोंतोन बाप. वो कार्कोळांत लोरेस बाप. मेड्रासांत वेलंगणी माय. वय ಸುಂಡಕೆರೆಂತ ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ. ವೈ ವೈ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಾಬು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು ಬಾಬು. ಕುರುಕುರು ಮಾಮ ಕುರ್ರು ಮಾಮ ಕೊಂಡ ದೇವತೆ ರಾಮಕುಂಡದೇ ರಾಮನಂದುಡ. ಡುಂಡಿ ಹರಿನಾಥಣ್ಣ. ಮಧುರೆಯಲ್ಲೇ ಮೀನಕ್ಷಮ್ಮ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಏನೇ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುವೆ ನೀನು. ರಾಮನ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು. ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಹೇಳಿದರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಓ ಕಾಲೆ ಮಜ ಮರಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಕಳೆಯಿತು ಬಾಬು. ಎರಡು ಕಂಟಕ ಕಳೆಯಿತು ಬಾಬು. ಹೋಯ್ಗೆ ನೀಲಕಂಟಕ ಕಳೆಯಿತು ಬಾಬು. ಆ ಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ತಿಂದು ನೀನು ಬಾರಿ ಬೇದಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಿನಗೆ. ಮರಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗ್ತವ ಮಜ ಖಂಡಿತ. ಎರಡನೆಯ ಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಪಿಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಏಡ್ ತಿಂದು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ನೀನು. ಕಡೆ ಸಂಗನಕ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು. ಮೂರನೆಯ ಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಉಳಿದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಡ್ಲಿ ಮರಿ ನೀಲಕಂಟಕ ಕಳೆಯಿತು ಬಾಬು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟಕವಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಶುಕ್ರದೇಶ ಬಂದೈತೆ. ಹೋಯ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಾಳ್ಕೆ ಆತ. ಶುಕ್ರದೇಶ ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ತು. ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮಣಿಪುರದ ರಾಣಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಮದುವೆ ಫ್ರೀ, ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಫ್ರೀ, ಊಟ ಫ್ರೀ, ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೀ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡುವ ಹೋಗಿ ಬಾ ಬಾಬು. ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಖಂಡಿತ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕೊಟ್ರಿಗೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಕ್ಷಣೆ ತರಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ತಗೊಬನ್नी. जोरान दोन ताळयो आमच्या मोडगेरे घटकाच्या संध्यांक तशेंच मानेस्त विन्सेंटाकी. मगजनो आता फुडें मुखार येतात आमच्या सिद्धी ग्रुपाची तांचो नाच तशेंच नृत्य प्रदर्शन करूंक. जोरान आमी तांकां आमच्या ताळयांद्वारे स्वागत करूया. ओडोल बारी बरें कांदे नाच केला. तुमच्या भरपूर ताळयांच्या आवाजान स्वागत करता. रंगा रंगानी गो
काळ्या सावंत मोगचना जोरान बरे करून नाटकुलो ह्या स्किट परत मोडगिरे तंडातावन तांणी तयार आसात म्हण दिता दयेकर आमच्या ताळ्या बराबर तांकां ह्या वेदिकेक स्वागत करेंगे पिडेसाच्या घरांक भेट दिवंक बायसरला इल्लो 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 सोरोपी येल्लो इल्लो 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 म्हणून गट्ट पियेल्लो आता हो पियेटो आयलो म्हजे कडेन तूं पिवंक पयशे उस्तरूंक कसो जाता मेंडेस खली गजली कितें तुजी अवस्था बेसान दिया फादर देवाचें मेसांव हें खालें फादर ल्हानशें बेसान दितात पाप साहेबा बरी व्हडलें बेसान दिया जायत देवाचें मेसांव मेंडेस कितें कितें गजल तुजी मिसा कितें येना येता तूं कित्याक येनाय ना फादर हांव मिसा घेता दुसऱ्या मिसा घेचे हांवें दुसऱ्या मिसा कित्याक किजो वय फादर ते ल्हान भुरग्यांचे मीस फादर बरी शर्मा दितना काणी सांगता फादर म्हाका बरी न्हीद पडटा तूं काणी आयकूंक घेवचे की मिसाक मीस भेटोवंक घेवचे तुवें ना फादर मिसा घेता फादर हांव ही कली अवस्था तुजी मेंडेस तुजी लुंगी तूं तुज्या आंगार रोवची बरी दिसना म्हाका हां खाली तुजी अवस्था कितें सांग म्हाका फादर हांव काल्याक पियेता गोताय हांव पियेल्यार ल्हानशें आसलें व्हड दिसता व्हड असलें ल्हान दिसता फादर ताका पिवचें हांवें तें कशें ल्हान आसलें व्हड दिसचें सांग पळय म्हाका तें तुमी पात्रप न्हय फादर तुमकां कळाचें हां जायत जायत आतां तूं पिवण सोडिनाय म्हणटा की तूं फादर ताका पिवची न्ही हांवें तो दुजाम गाडांग असो आसा न्हय हय ताच्या ओत्तोक एक स्टॉल आसा कितलें बरें करता गोत्ता की स्टॉलांत वड्यागी आंबाड्यांनी ते साकड्या पासून पिवचे फादर नासल्यार हांव पियेना ताच्या साकण्या पासून तुमी पियेताय की तशें न्ही फादर ताचे ओत्तोक लिल्ली कॅबरे डान्स करता न्हय कितलें बरें करता एक बिटी तुमकां आपोवन व्हरता हांव भारी बरें करता मेंडेस कोणा कडेन उलयताय तूं एका देवाच्या मन्यारी कडेन कशी उलयची म्हणून गोत्ता आसा की तुका सुंबे फादर सुंबे म्हाका मर्याद दिना तर म्हज्या लोभाक म्हणी मर्याद दी सुंबे फादर म्हळ्यार हांव एमकोर्टाक येता म्हणटा तुमी तूं असो तूं पियेसी जाल्यार तूं खंडीत एमकोर्टाक येताय मेंडेस जालें तशें जाल्यार तो सोरेक चोलो दुजामू अळे तोय एमकोर्टाकूच येता तो येता मागीर तें स्टॉल दवरलें तें स्टॉलाचे अंगडीचें सेल्ली सेल्ली न्ही आनी एकले साकणें एक तेय एमकोर्टाकूच येता फादरा म्हाका गाड्यांगाची सकट वळख आसा सेल्ली गी आनी तें सेल्ली तेय एमकोर्टाक येता म्हणून हांवें ही सगळ्यां एमकोर्टाक येता जाल्यार तुमचे सर्ग तुमकांच आसो न्ही हांव एमकोर्टाक येता जायत जायत वच कसोय गेलो आमी सर्वांनी आज मीस भेटयले मस्त अपुरबाय जाले आनी कोंकणी भाशेंतले मीस आमकां आयकूंक सर्वांक बरें जालें म्हूण दिसता मिसांत कोंकणी गायन भोव अपुरबाय आसले तांकां हांव शबासकाय पठयतां मीस जाल्या उपरांत पाद्रा कडेन विचारलें हांवें खंयचे गांवपी म्हणून तो पाद्रा म्हणले ते मुडगेरेचे म्हणून बारी बरें जालें बारी बरें अशें मुंदरसून येतना आमी भायल्या गांवांत आसतना म्हजे सर इश्ट पाद्री म्हाका म्हणून मेळोन सांगताले तुमचो भारत देश बारी बरो देश मस्त जागे आसात अपुरबायचे जागे आनी मस्त भासो आसात बारी बऱ्यो भासो आनी हर एक मनीस बरें करून उलयतात म्हाका तांची सांगची बगणं अशी आसली भासो म्हळ्यार भारत देशांत बारी बऱ्यो भासां पैकी बरी भास म्हळ्यार कोंकणी भास म्हणून ते म्हणटाले तशें जाल्यान आमी इतल्या लोकांनी आज तुमकां सोमेस्तांक पळयतना भोव अपुरबाय दिसता म्हाका ह्या इतलीं जाणां आसतना तुमी सगळ्यांक एक देवाचें मेसांव दिता आमी
Ismoje Sartha Chintun Moga Nashiba Zatan Mokelo Zuramentilo Abgatu Bekeloi Kalzak Topuloi Balo Morbant Leneketra Zalili Zura Zanchinoi Monami Kedan Sefara Fort Kiro जोरान दोन ताळयो आवलो दिता सिद्धी ग्रुपाक तयार आसता मुखार येवच्याक नाजाल्यार मोडगेरे ग्रुपाचे तयार आसात की सिंगिंगाक आसात की ओके कोंकणाची गीत मलगड्याची रीत तसू बोलकनाच आमकां जाय जाय कोणाक जाय 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 कोणाक जाय परदेशाचे नाच कोणाक जाय 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 आमकां जाय कोंकणाची गीत मलगड्याची रीत तसू बोलकनाच आमकां जाय कोंकणाची रीत मलगड्याची रीत तसू बोलकनाच आमकां जाय मलगडे बोलकनाच नाचतले घुमटा मारून तळाक काढून नाचतले उर्मळ मद्यार दवरून वटार विशो फुलोवन कोंकणांतले शिवाय आमी म्हणून गायतले आते आमचे मलगडे बोलकनाच नाचतले घुमटा मारून तळाक काढून नाचतले उर्मळ मद्यार दवरून वटार विशो फुलोवन कोंकणांतले शिवाय आमी म्हणून गायतले जाय जाय आमकां जाय 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 आमकां जाय तसो बोलकनाच आमकां जाय जाय
साय कोणाक जाय परदेशाचे नाच डिस्को ब्रेक डान्स नाचोंक तेंका तूक कोणाक जाय परदेशाचे नाच डिस्को ब्रेक डान्स नाचोंक तेंका तूक कोणाक जाय 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 कोणाक जाय 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 कोणाक जाय परदेशाचे नाच कोणाक जाय 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 आमकां जाय कोंकणाची गीत मालगड्याची रीत तसो कोलका नाच आमकां जाय कोंकणाची गीत मालगड्याची रीत तसो कोलका नाच आमकां जाय संस्कृती जीवी उरल्या अजूनची काजरा दिसा तोच नाच दिसतो सोबोनू काल गेला तरी उबोनू तरी सोपता अजूनू तोच बोलता नाच आज बायला नावानू आजची आमची संस्कृती जीवी उरल्या अजूनची काजरा दिसा तोच नाच दिसतो सोबोनू काल गेला तरी उबोनू तरी सोपता अजूनू तोच बोलता नाच आज बायला नावानू जाय जाय आमकां जाय 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 आमकां जाय तसो कोलका नाच आमकां जाय 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 कोणाक जाय परदेशाचे नाच डिस्को ब्रेक डान्स नाचोंक तेंका तूक कोणाक जाय परदेशाचे नाच डिस्को ब्रेक डान्स नाचोंक तेंका तूक कोणाक जाय 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 कोणाक जाय 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 कोणाक जाय परदेशाचे नाच कोणाक जाय 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 आमकां जाय कोंकणाची गीत मालगड्याची रीत तसो कोलका नाच आमकां जाय कोंकणाची गीत मालगड्याची रीत तसो कोलका नाच आमकां जाय तसो कोलका नाच आमकां जाय तसो कोलका नाच आमकां जाय जोरान ताळयो मगचनो मोडगेरे सिद्धीनाथाक राम राम वाडा वडलाक राम राम सिद्धीनाथाक राम राम वाडा वडलाक राम राम दत्ताला वडलार पावसा काय कमीना पावसाचे वडलार पिका काय कमीना सिद्धीनाथाक राम राम वाडा वडलाक राम राम सिद्धीनाथ
ह्या फुटी आमच्या घटकांतून दुर्बळांक म्हणजे एका करुणालया आश्रमाक तांकां आमची हे दान दिवंक आमी आशेता ಅವಳು ದಿತಾ ಮಾನೆಸ್ಟ್ ಬಿಬಿನ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಬಿಬಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯಕನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಬಿಪಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತುಟ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊರೆ काम करता साथ तुम्ही ते आश्रमाक गेल्यार कळटा त्या देखून आमी निश्चय केला तांकां हे दान वचच्या खातीर या आमच्या मोडगेरे घटकांतून मानेस्त जोकीम तशेंच इनास हांच्या भावान 1,01,000 रुपये दिला तांकां जोरान ताळयो पेटच्यो हे महादानी जावन आसात आणखी थोडे दान वोट जाता मस्तनान बसयला मस्तू घटकांनी आज दान हाडनायल्यात ते आज आमी तांकां दितले हांव आनी घटकाच्या खजांचे कडेन तुमी दिवंक आसा त्या देखून हांव उलो दिता आमचे अध्यक्ष तशेंच पदाधिकारी दयाकन वेदिकेक येवच्याक आनी हे दान आनी उरलां न्ही दयाकन कोण पुराका सांगात आसा दयाकन वेचें आनी हे दान तुमी तांकां हँड ओवर करचें जिवी दिला म्हाका सोम्यान म्हज्या वाकणटा हावासताका दया ताची काकुळटाची नियाळटाना काळीज म्हजें उमाळटा मोगांताच्या जियोंक म्हाका दिता आदार पावरता ताचो उपकार सेवेन ताचे भक्तीन रावंक सदां तयार मोग ताचो परगडता सगळ्या संवसारार ताणी केल्ल्या बऱ्या कामाक त्या सेवेक देव भरपूर आशीर्वाद घालून मागता दोन ताळयो तुमच्यो सगळींचे आमच्या मोगाल बापा तुवें आमकां सोमेस्तांक रस लाई सांगताच कशें आदाम आनी एवेक देवान रचले उपरांत ताणें तांकां भुमी दिली आनी कितें जेवणाक खाणाक गरज आसलें तें सर्व दिलें आनी मनशाक मेहनत करूंक अवकाश दिलो थोडे आमी आमच्या तोट्यांनी गाद्यांनी उत्पन्न करता थोडे फॅक्टरीनी उत्पन्न करता हे सर्व देवापान ताच्या उदारपणान आमकां दिलां सगळींच्या मोगाळ बापा
हे कणशेचें जेवण हे नवें जेवण आमी म्हणटा मोदी साहेबीच्या फेस्ताच्या अवकाशार हे जेवण कुटुंबाचें जेवण जाता ताचेर हांव आशिर्वाद घालतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेवणाचेर सरस्परा देवा आमच्या वावरान आनी आमच्या बरेपणाक वावरयल्या समेस्तांनी केल्या सहकारान आमकां हें जेवण आज आमी जेवणाक फावो जाल्या. त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांचेर आनी जेवणाक सहकार दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल देवा. आमकां बरी भलायकी आनी भरपूर रितीन तुजी आशिर्वादां घाल हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आमच्या जेवणाचेर आमेन. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका वगलाप तुका अर्सोन गायता तुका माया मा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तो मागणी आमची देश घालका कोळतेची तुजे लागीं धांवून येता कंत बेजाराय सांगता दी आदार म्हूण मागता तुजेर विस्वास दवरता तुजे लागीं धांवून येता कंत बेजाराय सांगता दी आदार म्हूण मागता तुजेर विस्वास दवरता. नामो नामो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका वगलाप तुका अर्सोन गायता तुका. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा मोरयेच्या कथावीन काळजा सांजुजे मोगाल पुत्रा सोवे हांव मोरया आशिर्वाद दीव आमकां. कथोलिक कोंकण राखण संचलन आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी चिकमळून ह्या आसन मांडून हाडटा मोंती फेस्ताचें आचरण आनी 18व्या वर्साचो कोंकणी उत्सव. ह्या उत्सवाक हांव पयल्यान पयलें काळजांतल्यान उपकार बावडटा सरस्वरा देवाक आनी तशेंच बाळूक जेजूक. कित्याक म्हळ्यार आज बरें वातावरण आमकां फावो केल्ल्याक. इतलें बरें वातावरण आमी सपनांत चिंतूं ना. आज बरें वातावरण आमकां दिल्ल्याक पयल्यान पयलें सरस्वरा देवाक आनी बाळूक जेजूक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. आज आमचे बसत ह्या कार्य बसत हांगासर बिस्पान दोग जाण पाद्रापांक धाडलां. तांणी आमचे बसत आनी तुमचे बसत मिसाद्वारी आमचे मागलां. मीस पेटयल्ल्या दोगी पाद्रापांक मिसांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पाद्रापांक विशेश तरेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच धाडिल्ल्या बिस्पाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिसांत गायन अप्रुबायेचें गायन दिल्ल्या आमकां मुडगेरीच्या पिरगेजीच्यांनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सगळ्यांकी देवा लागीं आमच्या मिसाद्वारी गायनाद्वारी आमकां देवा लागीं पावयलां. तशें जावन आमी तांकांय आमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हांगासर आयच्या कार्याक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी अध्यक्ष मानेस जोकीम स्टॅनी आल्वारीस तांकां आनी तांच्या संगता आयिल्ल्या सर संद्यांक हांगासर आयिल्ल्या तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें सर कार्य मांडून हाडलेल्या डिसिल्वा कुटुंब विशेश तरेन मानेस्त स्टॅनी डिसिल्वाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो हें इतलें बरें अप्रुबायेचें कार्य येदोळस खंय जावना. ताणें आज हांगासर मांडून हाडलां. सक्कड बसले कडेच तें नवें काण घेवन निदान
म्हजें एक हें मुग्ध तमसो सावकासान रावा आयकया तुमच्या समेस्त तर्फेन हांव डिसिल्वा कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच विशेश तरेन देव बरें करूं म्हणटा देवादीन एरिक डिसिल्वाच्या धर्मपत्नी हांगासर आसा मेटिल्डा डिसिल्वा हिका कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगा पोरतोन मस्तू वावंट आयल्या ती आयिल्ल्यांक जेवण घालचें धरलें आनी हरएकी कार्यान ती भाग घेतल्या तिका तुमच्या समेस्तच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीच म्हजो भाऊ एरिक डिसिल्वाक हांव ससनाचो विशय मागता. कातोलीक कोंकण राखण संचालन आमचो अध्यक्ष जोकीम डिसोजा हांकांय आनी हांगासर आयिल्ल्या कार्यदर्शी विवियन डिसोजा आनीक तशेंच आमचो भाऊ लॉरेन डिसोजा आनी आदलो अध्यक्ष प्रमोद पिंटो हांकां समेस्तांक तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आयिल्ल्या सिद्धी जनांग सिद्धी सांस्कृतिक कला ತಂಡ उत्तर कर्नाटक हळयाळ तावन हांगासर येवन आमचें मन रंगाळ केल्ल्याक आमचें मन संतुश्ट केल्ल्याक त्या सर कला ತಂಡಕ್ಕೆ हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचें कार्य हांगासर वेलकम डान्स चलोवन दिल्ल्या स्वागत डान्स चलोवन दिल्ल्या घंटाव्य नृत्य कला ತಂಡ चिकमगळूर हांकां तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी केदळ आमचें कार्य आरंभार बरें जालें गी तेदळच हें कार्य संपूर्ण बऱ्या तरेन जातलें म्हूण सांगून नासा मुखांतर तांणी आमकां हांगा मांडून हाडलें. त्या कला ತಂಡಕ್ಕೆ तांकां प्रिपेर केल्या टीचरींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಗಂಟವ್ಯ ಕಲಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯನ ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಪೋದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಘಟಕ ತಾವನು ಹಂಗಸर 3 नाटकळो कोंकणी नाटकळो हांगासर मांडून हाडलो आनी तशेंच एक पोदीत आनी गायलें. मुडगेरेच्या एक्टीव ತಂಡ ह्या एक्टीव मेंबर्सांक हांव हांगासर सुंडेकेरे घटकांतून आनी सर घटकाच्या तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सकलेश्वर घटकांतून दोगां जाणां भयणींनी हांगासर हे पदां गायलीं तांकांय तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर येयल्या सर फिरगेजच्या घटकाच्या कातोलीक कोंकण राखणच्या घटकाच्यांक हांव आयच्या कार्याक तांणी एक सभाय दिल्ल्याक आनी वांटो घेतिल्ल्याक तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर अपुरबायेचें जेवण तयार केलां जो कॅटरर्स कडियाळ हांकांय डिसिल्वा कुटुंबाच्या तर्फेन हांगासर आयिल्ल्या तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सावंड सिस्टम ಸಂತೋಷ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಶಾಮಿಯಾನ SLV ಶಾಮಿಯಾನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ಲು ಎಸ್ಟೇಟಿನ ದಿವಂಗತ ಎರಿಕ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 उतरां आखेर करता. संसार कितलो उडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडटा हांकारान आनी दळवारान हांगा कितें घडटा दिखतलो रसनारा सवय दोरी लांब सोडता
कितें घडटा दिक्तोलो रसनारा सवयर दोरी लांब सोडता बुदवंत काय असलेल्या परा मोनिस्तो उडता दरबारान छाती आपली दाखयता खेंडून रसलेल्या रस्ताराक होया रे होय रे होया होया जोया रे जोय रे जोया जोया होया रे होय रे होया होया जोया रे जोय रे जोया जोया फेस्ता पर बेसो हो काळे मस्ते कुशेन गावचो वेळ गावच्या मनशां सो जाला मेळ नाचतांव दाखोवंक आमचो खेळ नाच रे बाबा नाच मिशा भितर हास मना तुझे येतेले बेज घेऊन रास नाच रे बाबा नाच मिशा भितर हास मना तुझे येतेले बेज घेऊन रास